दीस ब्रेस्तार ऑक्टोबराची 23 तारीख 2025. पयलें वाचप. सांब पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 6 ओळ 19 तावन 23 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमी सैमबान अस्कत वा नेणारी देखून हे सलतें उलोवणें तुमचे लागीं हांव उलयतां. जशें एक काळार तुमी तुमच्यो कुडी अनिस्खळ आनी खोट्या ओडण्याच्या गुलामपणाक ओपून दिल्ल्यो, तशेंच आतां नितीवंतपणाच्या गुलामपणाक पवित्र कामा खातीर त्यो ओपून दिया. तुमी पातकाची गुलामां आसतना तुमी नितीच्या जिवना खाल नतल्यात. आतां तुमकां लजेच्यो म्हूण दिसतात त्या करण्यांच्यो तुमी तवळ कसलो फोळ जोडलो? मरण जावंक पावलें शेवट त्या जिवनाचो. पूण आतां तुमी पातकाच्या बांदपासांतली सुटल्यात आनी देवाचीं गुलामां जाल्यांत. हाचो फळ तुमचें भाग्यवंतपण आनी हाचो शेवट सासणाचें जिवीत. पातकाची मजरी मरण, पूण देवाचें धर्मार्थ देणें क्रिस्ता आमच्या सुम्या जेजूथी आमकां लाभलां तें सासणाचें जिवीत. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 1 तावन 2, 3, 4 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्वराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची बूत घेवन चलनासता, नश्टांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्वराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात हें नियाळता, तो खरोच सुभागी. श्लोक. सर्वेस्वराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. हो वाळत्या वाळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां कितें सुबावानांत आनी हाती घेतिल्लें सक्कडी सुफळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नास जातात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस भागी. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. जेजू क्रिस्ताक वळखुंच्या आनी ताच्या थंय रावच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण आनी सर वस्तूंचो नश्ट एक कोयर. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 12 ओळ 49 तावन 53 पर्यंत. तेवळ जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत? एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्ही. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळासा घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशे वांटे जातले, ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापय पुताचेर आनी पूत बापयचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आधुनीक संवसार सेलिब्रिटी संवसार. हर एका क्षेत्रांनी विविध कारणाक लागून लोक फामाद जाता, तांचो पाटलाव करता, मात न्ही निंदा तिरस्कार सुमेत तांकां बगूंक मेळटा. जेजू ह्या संवसारीत जियेतना एक सेलिब्रिटी जावन आसलो म्हळ्यार चूक जावची ना. ताचे शिकवणे द्वारे लोकांक तो मेसवालो.
सबार जण तसो पाटलाव करतले आनी आमकां कळीत आसले प्रमाणे सबार लोक विरोध कर निंदा उलयतले. हेंच आज जेजू सुवातेंत उल्लेख करता. हांव आयलां आनी समाधान हाडूंक, बगार वेगळासार, वांटे करूंक, उजो लावंक म्हणून हांव आयलां. जेजूक शांतीचो कुंवर, समाधानाचो दातार म्हूण वळखल्ले आमकां ही उतरां कोडू बगतात, तरी हें सत्य. जेजूची शिकवणूक, ताची उतरां, पवित्र पुस्तकाची गुडाळ्याची समजणी हें सर्व विभजन हाडटा. ताचो पाटलाव दर करतल्या मदें आनी ताची शिकवण तिरस्कार करतल्या मदें. उजो पडटलो जेजू खरो मेस्त्री म्हूण आपयतल्या मदें आनी ताका फडकिरो म्हूण म्हणटल्या मदें. कुटुंबांत वांटे जातले, जेजूक सटवणदार म्हूण वळखतल्या मदें आनी वळखनातल्या मदें. जर आमच्या कुटुंबांत फिरगजेन असलें विभजन जावंक नजो तर जेजूचेर संपूर्ण भावार्थ दवरिचें आनी ताचो पाटलाव आमी प्रामाणीकपणी करचें गरजेचें.